दुसरे समूतीच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायल पोटजे आयक, तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोट तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देश दिता, तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आज नेम आनी कायदे शिकयतां तांकां चोत्रायन चीट दियात. हें जाणो जायात जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेतात त्या देसांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटलीं. ह्या नेमा कायद्याची खबर आयकून तीं म्हणटलीं, आनी खंयचोच लोक ह्या वर्त्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणात न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पूर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वर्त्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आज तुमचे मुखार जी हांव समूत घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वर्त्या लोकांक आसतीत. पूण चोत्रायन रावात, तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्ख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आदांबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदोय केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. संवसाराचेर तो आपले उतर पाटयता, सुटसुटीत ताचो सोब परगोट जाता. धव्या कापसा वरवीं तो हिम धाडटा, गोबरा सारको कोरव्यांचो तो उपास घालता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपले उतर कळीत करता, इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. उद्गार. तुजे उतर सौम्य आत्म आनी जिवीत. सासणांचे जिविताचो निरोप तुजे सवय आसा. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपले सिसांक म्हटलें, समूर्त्व प्रवाद्यांची शिकोण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय पूण शाती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगतां, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यान घडोवंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय समूर्तीवेले एक ओकशोर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जर कोण हे आज्ञा भितरली एक सुपुर्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत सगल्या भितर ल्हान म्हूण लेखतले. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांकय शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नेयाळ.
हांव तुमकां आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां, तांकां चोतरायन चीत दियात आनी तीं सांबाळात. त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात. नियाळाक आदार. जानेराचे 16 आमी कुम्यांचे सांताची परब समर्पितांव. खंयचो सांत तो, असो प्रश्न पादविकारान पयलो कुम्यांव घेतल्या भुरग्यांक विचारतोच सगळीं ओगीच रावलीं. घडये ही खबर भुरग्यांक ताच्या आवय बापायन वो देव संदेशकारांक सांगूंक ना. इस्रायल आपले मोगाचे पोरजेक भासयलोले देसांत लांब आवक आनी जिवीत मेळच्याक देवान मोजेजाक सिनाय दोंगरार आज्ञा आनी कायदे दिले. मोजेजान इस्रायल पोरजेक कळीत करून ते सांबाळूंक, जिवंक आनी तांच्या भुरग्यांक शिकोवंक परगट केले. त्यो सांबाळात आनी पाळो दितल्यांक देव आपली जाणवाय आनी शाणेपण फावो कोत्तलो म्हूण सांगता. स्तोत्रकार देवान तांकां असले नेम आनी कायदे दिलेले पासत सर्वेस्पराक वाखाणूंक उलो करता. तशेंच शुभ वर्तमानान जेजू मोजेजान दिलेली समूर्त सोंपेपणीन शार्ती पावयली आनी ती समूर्त उतरांनी आनी कुरण्यांनी पाळूंक आपल्या पाटलादारांक शिकयलोलें. आमकां सुर्गीच्या राज्यांत सगल्या हुजीर व्हड म्हूण पासरलोली जाय जाल्यार ह्यो आज्ञा आनी कायदे पाळून दुसऱ्यांक शिकोवंक गरज. आमकां लागून जात्योलांची आज्ञा पाळून हेर भायरेवंक सारकें न्हय. हेंच ही देवाक आवडटा. आमचें कुटूंब मुळावी शाळा आनी आवय बापूय जावन आसात पयले शिक्षक. तर आमच्या कुटुंबांत ही देवान दिलेली आज्ञा आनी शिकवण शांतीबायन एकामेकाक शिकोवन ती पाळूंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दर दिसा इळो वेळ तरी आमच्या भुरग्यांक देवाच्या आज्ञा आनी पवित्र सभेची शिकवण कळीत करूंक तोकूस घेवया.